कार्यामोड्डी कुडचडे वाठारांत अनिता फर्नांडीस वय 54 ह्या बायलेन इमारती वेल्यान उडी मारली। ही घडणूक मंगळारा सकाळी 6:30 वरांचेर घडली। अनिता फर्नांडीस उगे सांग्यार सरकारी शाळेंत शिक्षिका म्हणून काम करताली। ह्या घडणुके उपरांत तिची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडल्या। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास कुडचडे पुलीस करतात। हांव आसा कार्यामोड्डी कुडचडे हांगा आनी आयज सकाळी 6:30 वरांचेर एक इन्सिडंट आयकोपाक येयलो की एक अनिता फर्नांडीस जी रेजिडेंट आसा कार्यामोड्डी कुडचडे ह्या भागांतली आनी ह्या फाटल्यान पळोवंक शकता हे बिल्डिंगेंत ती रावताली आनी थंयच्यान खंय तरी तिणी जंप घेवन आयज तिका मरण येयल्लें आसा आनी मुख्य कारण अजुनूय जंप कित्याक केला हेजें अजून कळोना। पूण तिका मरण येयल्ल्या कारणान तिची जी बॉडी आसा ती सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडलेली आसा आनी जे कुडचडे पुलीस स्टेशन आसा ते फुडलो जो इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते करतात। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरी सतरकर।